सो हांगासर न्ही शिवाचा काम दिला हांवें ऋतिकाचे प्रोजेक्ट करपाक. पळयात प्रोजेक्ट आमीच करपाचे. तुका सांगलेलें न्ही हांवें ते रोमन नंबर मॅस्टीक आसता पळय ते स्टीक करूंक जाय. सो हांवें म्हटलें शिवाताक तूं मातशें कर म्हटलें म्हाका पुरो जालें हांगासर आनी बरें जालें. आयजूच केलें आमी, हें जावपा नासलें फाल्यां. खूब आहा तें. कितें रे आनी चॉकलेटी खा. कर ते हांव करचें ना. शिवना ताका फक्त गम लावन दिता. हांवें म्हटलें तूं स्टीक कर आनी ते सगळें ताणें बरयलां की ताणें करूंक जाय न्ही तें तेजें प्रोजेक्ट तें. शिवताक कशी दिसता करून प्रोजेक्ट? बरी दिसता न्ही. पयलीं करतालीं आमी धाकटें आसतना. टायम जालो 12 जालीं हांगासरूच. सो हें आतां न्ही बरें सुकोवंक जाय. जस्ट ताका भायर दवरला. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुमी? सो काल पयले आसतना तुमी प्रोजेक्ट करून रातचे आमी 12:30 न्हिदला. काल शिवताक सांगलें हांवें तें कर म्हणून तूं म्हाका आनी पाशियेंस ना तें करपाक. सो ताणें केलें, दोगांय बसून केलें काल. ओके, सो आतां टायम जाल्लो आसा 12. हांव आतां व्लॉग स्टार्ट करता. घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा आनी फाल्यां न्ही रक्षाबंधन न्ही, सो ताका लागून मातशें बारीक बारीक क्लिनींग करतालें. मागीर फाल्यां न्ही सगळें जावचें ना, ताका लागून म्हटलें मातशें बारीक पुसपाचें बीन कामां आसलेलीं तीं करया म्हटलें. तें आनी कितें शूट करतलें ताका लागून. आनी सगळें कामां जालें, झाडू मारलें, पुसलें, शावर घेतलें आनी जेवण बी रेडी आसा. म्हणजे फक्त शीत करूंक जाय. शिवता सकाळीं बांगडे हाडलेले, सो बांगड्याची करी केला आनी तुमकां आनी हांवें शेअर करूंक ना. बांगड्याची करी आनी रेश्याचो बांगडो जाय हांव शिव. सो मसाला करून रेश्याचो मसाला करून बांगड्याक लावून दवरला हांवें. तो जस्ट मागीर हांव फ्राय करतलें. सो जालें आयज रोखडेंच बेगिना बेगिना केलें आनी शीत करूंक जाय. शीत हांव मागीर करतलें. ओके, पावस ना, इतले गरमी आतां तुमकां सांगू, सचपाक जायना खरेंच. ऋतूक आनी एसीच लावन बसता. म्हणजे बंद कर म्हटलें एसी. कितलें म्हटलें एसी लावन बसपाचें, फॅन लावन बस म्हटलें. ताका बरें गरमी येता बसल्या बसल्या कडेन. आमकां कामां करूंक गरमी येता, हाका बसून बसून गरमी येता. ओके, जस्ट न्ही ऋतुकाची एक आतां रील केला हांवें, म्हणजे युट्यूबार घातला तोबा तोबा. फायनली ताणें केलें आं, बरें प्रॅक्टीस केलें आनी केलें ताणें. ओके, ताणें आयज केलें, बरें शूज घातले, सनग्लास बीन घालून केलें ताणें. ओके, सो फाल्यां आसा रक्षाबंधन. सो आयज न्ही म्हाका एक लाडू करूंक जाय. सिंपल इजी, व्हडलेशें कांय ना. सो जेन्नाय रक्षाबंधन येता न्ही हांव अशें लाडू घराच करता. मेळटा सगळें, भायर गेल्यार सगळें मेळटा, पण एक घरा करप एक वेगळी मजा आसता हाय का न्ही. सो लास्ट टायम हांवें ओरियोचे केले. ओरियो आसता बिस्कीट पळय तेजे. सो हांव करताच घरा कडेन थोडेशें, पण करता. सो म्हाका खरें भावना. सो हांव तांकां बांदता पळय, ते वर्सां वर्स तांकां बांदता हांव. लग्ना पयलींच्यान तांकां बांदता. म्हजे नेबर आहा ते पयलीं रावताले तोड्डा, तांकां बांदता हांव. सो ते फाल्यां येतले. सो म्हटलें आयज लाडू करया. ताका लागून हांवें बेगिना बेगिना रांदपाचें काम न्ही मातशें बेगिना बेगिना केलें हांवें. सो आयज हांव लाडू करतलें आनी ते लाडू तुमकां हांव शेअर करता. ओके, कोकोनट डेजिकेटेड कोकोनट आसता पळय ते लाडू करतलें हांव. खूब बरें लागता. म्हटलें इजी आहा, रोखडें जाता, म्हणजे तें करया म्हटलें. ओके, न्ही नुस्तें दिवन न्ही बेगिना गेलो कामाक. सो ताका आयज इवेंट येयला, येतलो तो जेवपाक. ताका लागून हांवें बेगिना बेगिना करून दवरलें. सगळीं जाणां आईची खबर घेतात, आई कशी आसा, आई सेफली पावल्या, आई बरे भशेन पावले आनी आई थंय बरें आसा. ओके, आनी आईक सांगलां हांवें. सगळीं जाणां म्हजी यूट्यूब फॅमिली तुका याद करता म्हणून, आनी आईन न्ही तुमकां सगळ्यांक हाय म्हटलां. ओके, सो बरी दिसता इतलें बरें तुमी आमचें, म्हणजे कितें सांगू, कोण इतलें हें करता, तितलें आयज तुमी आमकां हें करता खबर आहा. बरी दिसता, कितें जावं. ओके, बरी आसा आई, तुमकां सगळ्यांक विचारलां. ओके, ऋतुकान खूब हेल्प केलें आं. झाडांक उदीक घातलें न्ही ऋत्वीक. सगळ्यांक हाय म्हण तुवें, सगळ्यांक हाय म्हण. आतां हे सनग्लास घालून कित्याक बसला? सकाळीं उठलो आयज काय अशें ब्रेकफास्ट हेवी करूंक ना. काल चपाती आसलेले, ब्रेड आसलेले, तेच बटर लावन दिलें तांकां, खालें. आनी संडे तुमकां खबर आहा, संडे हांव काय अशें हेवी काय करना. ओके, मागीर स्टडीज केले. स्टडीज म्हणजे हिंदी. ताका हिंदीन तो मातसो वीक आहा न्ही, सो हिंदीन ताका हांव बरोवपा येता परत परत क्वेश्चन आन्सरां बीन. तो मातशें तांकां न्ही हें जाता, प्रॅक्टीस जाता. सो हिंदी केलें आनी मागीर तेणें झाडांक बी उदक घातलें. सो हांव देवाच्या रुमान वचना. जेन्ना म्हाका मंथली पिरियड येता पळय, हांव त्या देवाच्या रुमान वचना. सो ताणें आयज झाडांक उदक घातलें. सो ते रुमान आनी आमच्या बेडरुमान, दोनी बेडरुमान ताणें उदक घातलें झाडाक. सो हेल्प करता अशें ना अशें ना. आनी भुरग्यांक मातशें असलें काम हांवें दिवंक जाय. फक्त स्टडीज बीन करून कांय फायदो ना, हाय का न्ही. केलें ताणें म्हाका हेल्प. ओके, सो चला या आमी आतां करया लाडू. रोखडे जाता ते. ओके, रोखडे आतां मागीर म्हाका नुस्तें फ्राय करूंक जाय, शीत करूंक जाय. ओके, चला या आमी किचनान. ओके, चला. सांगार बांगड्याची करी हांवें करून दवरला आनी एका न्ही रेश्याचो मसाला लावून दवरला पळयात. ताका मागीर फ्राय करतले शिव आयले तेन्ना. ओके, सो आतां आमी करया लाडू.
तो हांगासर न्ही हांवें गॅसीर पॅन दवरला, तातूंत घालता 1/2 कप उदीक घालता, अर्द कप. सो आतां घालता हें 1/3 कप शुगर. आनी आमकां न्ही शुगर न्ही आतां बरें मेल्ट करून घेवंक जाय. कंटिन्युअसली अशें ताका स्टर करत रावात आनी एका बरें शुगर आहा पळय बरें मेल्ट जावं न्ही. सो हांगासर पळयात शुगर आहा पळय बरें डिजॉल्व जाल्लें आसा. आतां उदकाक न्ही अशें बरेंशें खतखतो हाडया. सो हांगासर पळया उदकाक न्ही बॉयल आयिल्लें आसा. आतां आमी घालया 1 कप डेजिकेटेड कोकोनट. आतां घालता 1 कप मिल्क पावडर. आतां हें आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. फ्लेम आहा पळय लो दवरात आनी एकानी बरें मिक्स करून घेवया. जेन्ना तुमी एका मिक्स करतले पळय फ्लेम आहा पळय लो दवरात आनी एका बरें न्ही एक 2 ते 3 मिनटांनी बरें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. हाय फ्लेम दवरनाकात नाल्यार कितें जातलें खबर आहा सकयल तें जळटलें. ओके सो अशें ताका मिक्स करत रावा. सो आतां हांव घालता थोडेशें गरम उदक घालता. जस्ट थोडेशें बस गरम उदक घालूंक जाय आनी बरें ताका अशें मिक्स करून घेया. सो हांगासर पळयात तुमी पळोवंक शकता हें सगळें न्ही अशें एक जाल्लें आसा. इफ तुमकां दिसलें न्ही उदीक बीन कमी आसल्यार तुमी घाला इल्लेलें उदक आनी ताका मिक्स करा बरें करून आनी गरम उदक घाला आतां. जस्ट ताका एक 3 मिनटां जाल्लीं आसा आनी जस्ट आनी 1 मिनट ताका हांव बरें अशें फ्राय करून घेता. सो हें पळयात जाल्लें आसा. ओके गॅस बंद करता. आतां हें खूब गरम आसा. सो हें जें मिक्सचर आहा पळय मातशें थंड जाल्लें आसा. तितलें थंड ना मातशें गरम आसा. सो हांगासर हांवें घेतला मिल्क पावडर. ओके सो आतां हें आमी करया लाडू. जितले तुमकां सायज व्हडले जाय धाकटे जाय त्या हिशोबान तुमी लाडू करात. ओके आनी हें खूब बरें लागता. सो पयलीं न्ही आमी हेका न्ही बरें अशें न्ही हातीन न्ही मिक्स करून घेवया. मातशें गरम आहा तें. ओके मागीर आमी लाडू करया. सायज पळयात तुमकां जितले सायज मोठे जाय बारीक जाय ओके त्या प्रमाणे तुमी लाडू करात. खूब इजी हें आनी खावपाक खूब बरें लागता हें. सो पळयात अशें आमकां लाडू करून घेवंक जाय. ओके सो पयलीं हांव करून घेता मागीर ताका मिल्क पावडरान हांव डीप करता. सायज तुमकां जर व्हडले जाय धाकटे जाय त्या प्रमाणे तुमी करात. ओके सो आतां न्ही आमकां हें आहा पळय मिल्क पावडर आहा पळय ताका मातशें अशें कोट करून घेवया. पळयात अशें. असं पळयात रक्षाबंधन स्पेशल लाडू रेडी आसा आनी रिती रावला टेस्ट करून खावपाक तुमकां सांगपाक. आनी शिव येयलो लाडू केला खावून सांग घे रे हो रावला उदोडच्यान लाडू लाडू करत करतना अर्धे खावून जालें तेजें. बरें हा आतां बसून खा सकयल उडयनाका. रितीका कितें देवप म्हटल्यार म्हाका टेंशन सगळें सकयल उडय. हें आतलें नाका हें घे. आमचो शिव बाबा येयला खावून सांगता. कितें खबर ना म्हाका कितें खा तूं खावून फक्त खावून सांगपाचें काम तुमचें. तितून कितें घातला खाताना कळना कितें घातलें तें कितें आसा सांग पळया. राव कितें सांगता पळय रा. दूद पावडर आनी आं इतलें आनी कांय ना. बरें आहा न्ही बरें लागता हय. सो हें जाल्लें आसा हेका एक डब्यान घालून दवरता. तुमच्या कडेन न्ही थोडें उलोवंक जाय आसलेलें. हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही आमी 10K सेलिब्रेशन करतलें म्हणून. करतले आमी पण दीस ह्या मंथ ना ह्या म्हयन्यान करचें ना आमी. कित्याक खबर आहा कंटिन्युअस न्ही फाटोफाट न्ही आमचें सेलिब्रेशन जायत आहा बड्डेचे 2 बड्डे. आतां पळय आतां मम्मी ना आतां 10K सेलिब्रेशन करया म्हणल्यार ती ना न्ही. सो ताका लागून आमी चिंतलें की चवथ जावन आमी 10K सेलिब्रेशन करतले. ओके चवथ जावन आनी आतां केलें म्हणून कोणा अशें चिंतलें आमी घरान अशें बारीकशें सेलिब्रेशन करया म्हणून. आनी आतांय कोण तशें नॉनवेज बी कोण कांय खायना. सो ताका शिव पावलो आतां नाका नेक्स्ट मंथ आमी करया म्हणून. सो आमचो 10K सेलिब्रेशन येतलें पण नेक्स्ट मंथ.
ओके. आणि लाईव्ह आमी चिंतला की येतले आमी सांगता तुमकां. एक्चुअली आमचे आयज आसलेले प्लॅन लायव्ह येवपाचे, पण जावना, आयज जावचें ना लायव्ह येवपाक. सो कित्याक तें सांगता तुमकां मागीर. सो येतले आमी. हांव कम्युनिटी पोस्टर घालतलें. ओके, पोस्ट घालतलें हांव केन्ना तें, पण लायव्ह येतले हय विश्वनाथ. हय लायव्ह येतले आमी. ओके, ह्या म्हयन्यान. पण आई ना. थोडे जाण कमेंट केल्ले की आई ना आनी लायव्ह कशें येतले तुमी काय म्हणून. पण लायव्ह येतले आमी. ओके, ह्या म्हयन्यान आमकां लायव्ह येवंक जाय. ओके, तो एक अपडेट तुमकां सांगया म्हटलें. आनी एक आयज आसा रॅली. सो तुमी एक इन्सिडंट आयकला आसतले डॉक्टराचे, जे ताका रेप करून मारून उडयला. डॉक्टराचें नांव आसा डॉक्टर मौमिता देबनाथ. आनी हें इन्सिडंट आयकून न्ही इतलें आमी शॉक जाले तुमकां सांगू. म्हणजे आजुनूय चेडवां सेफ ना. ओके, अशें म्हणटात न्ही चेडवां धाकटे कपडे घालून भोंवता म्हणून रेप करता म्हणून. पण हें चेडूं धाकटे कपडे घालून खंय गेल्लें? आपले कामाक गेल्ले, कामा कडेन आसलेले आनी ड्युटी करताले रातचे. सकाळचे 4 जाले खंय इन्सिडंट ना. सकाळचे 4 खंय ते न्हिदलेले खंय थंयसर. सो ड्युटी करून म्हणजे न्हिदलेले थंयसर. म्हणजे कितें सांगपाचें, आजून चेडवां आजून सेफ ना. आतां एट प्रेझंट पळोवपाक गेल्यार आनी चेडवां सेफूच ना. ओके, आनी म्हणटात न्ही धाकटे कपडे घालून भोंवता आनी रेप करता म्हणून, पण तशें नासता. ओके, आमचे दादल्यांची जी मेंटेलिटी आहा पळय ते पयलीं म्हणजे सारकें आसूंक जाय. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे कितें सांगू आतां हे चेडवाचे पेरंट्साचे कितें हाल जाला आसतले. खरेंच आमकां इतलें दूख दिसता, तेजे पेरंट्साचे कितें हाल जाला आसतले हें सगळें पळोवन. आतां तांकां हें सगळें सोंसपाकूच तांकां आतां म्हणजे कितें सांगू, म्हाका आतां वर्डूच ना सांगपाक. म्हणजे एक चेडूं अशें वचप म्हणजे खरेंच इतलें शिकोवन ताका व्हडलें केलें आनी अशें तेणें वचप हें जग सोडून. म्हणजे खूब वायट दिसता आमकां. जे कोणें हें सगळें कृत्य केलां पळय तांकां कितें भयणी ना, आवय बीन कोण ना, तांकां मातसो तांकां दिसना बाबा अशें करूंक जायना म्हणून. म्हणजे कितें अशें ताका इतलें ताका म्हणजे त्रास काडून ताका अशें मारून उडोवप. खरेंच इतलें आमकां वायट दिसता. आनी हांव अशें मागता की जशें ताका त्रास काडून तडपून हेंच्यांनी मारून उडयला पळय हेंकां बी तशेंच मारूंक जाय. फांसी दिवन न्ही कांयच फायदो ना. फांसी दिलें की आतां खबर आहा तूं झट करून तूं मेलो चल, तुका आनी मागीर इतले काय जिवाचे त्रास जायना. मग असल्या लोकांक न्ही लोकांच्या हातीर दिवंक जाय आनी ताका बरें मारून आंगान गरम उदक उडोवन तेल उडोवन हांकां मारून उडोवंक जाय. असल्या लोकांक फांसी दिवन फायदो ना. हांकां बरें तडपून मारून उडोवंक जाय. जाल्यारूच ताका चेडवाक शांती मेळटले आनी जस्टीस मेळटलें. कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां पळय आतां इन्सिडंट जावन कितें जालें 8 दीस जाले न्ही. तेच ते 8-10 दीस जाले. पण आजून तांकां कित्याक दवरला तांकां सांग पळोवया जेलेन. खबर आहा न्ही तेंच्यांनी सगळें केलां म्हणून हें. तांकां तेन्नाच मारून उडोवंक जाय न्ही. आनी ते बी अशें तडपून तांकां मारूंक जाय. कळ्ळें न्ही. तांकांय कळोंक जाय कितले त्रास जाता. आतां चेडवांक कशें सोंसलां आसतलें तुमी जस्ट इमॅजीन करात. ओके, खरेंच म्हणजे दुकां येता दोळ्यांतल्यान. कशें ताणें त्रास काडला आसतलें आनी ताका अशें मारून उडयलां. इतलें बरें चेडूं शिकोवन बिकोवन व्हडलें जावं, आवय बापायन ताका व्हडलें केलें, इतलें बरें शिकयलें. डॉक्टर जावप इतलें इजी न्हू हय का न्ही. तांकांच खबर आहा कोण डॉक्टर आसा पळय तांकांच खबर आहा कितले त्रास लागता इतलें शिकोवन डॉक्टर जावप. पण कितें सांगपाचें, एकटें चेडूं मागीर कितें करतलें त्या टायमार. आनी अशें म्हणटा की एक 4-5 जाणांनी केलां खंय सगळें अशें कृत्य. हें कृत्य आहा पळय एकट्यान करूं हें. खूब जाण 3-4 लोक आसतले. एकटें चेडूं मागीर कितलें आपलें सेफ करतलें. ओके, हय का न्ही. तेचे चेडूं मागीर कितलेंय स्ट्रॉंग आसूं मागीर खंय आसूं कराटे शिकूं मागीर आनी कितें शिकूं, एकटें चेडूं मागीर कितें म्हूण करतलें. असलें राक्षस सपोज सर्कल करून रावलें जाल्यार तूं एकटें म्हणून कितें करतलें. हय का न्ही. म्हणजे बाप तें चित्त आसतलें आपल्या मनान आपलो आतां खंय त्रासान पडलें काय म्हणून चिंतलां आसतलें त्या चेडवान. कितें सांगू तुमकां. आनी चेडूं सामकें बरें दिसता पळोवन. फोटो तुमी पयला आसतले इतलें बरें दिसता. म्हणजे ताका पळयल्यार दोळ्यांतल्यान दुकां येता आमकां. म्हणजे ताणें कशें त्रास सोंसला आसतलें हें सगळें. हें राक्षसान ताका इतलें म्हणजे कितें सांगपाकूच जायना. म्हणजे इतलें ताका त्रास काडून ताका मारला. हांव सांगू तुमकां खरेंच हांव इतलेंच मागता की ताका बेगिना ताका जस्टीस मेळचें. आनी जे कोणें सगळें केलां पळय कृत्य तांकां सगळ्यांक बेगिनतल्या फांसीला फांसी. म्हणजे तांकां हे संवसारान रावन कांयच फायदो ना त्या लोकांनी. तांकां बेगिनात तांकां मारून उडोवंक जाय खरेंच. आनी अशें म्हाका दिसता की कोणें तर अशें ग्रुपार बी घातलेलें की अशें भायल्या हितून अशें इन्सिडंट्स बी जाले रेप केस बी तांकां अशें फांसी म्हणजे तडपून मारता खंय शूट करता खंय तेन्नाच कळ्ळें न्ही बाबा हें अमक्या मनशान ताका कोणा रेप केला ताका जूक तेन्नाच मारून उडयतात. पण आमची इंडियन अशें कित्याक ना तेंच म्हणटा हांव. खरेंच म्हणजे आजून पर्यंत कोण भिना बाबा रेप केल्यार फाल्यां अशें जाता अशें ताका शिक्षा आसा. कोण अशें भिना आतां. कित्याक रुल्स आनी रेगुलेशन मातशें म्हाका दिसता खंय तरी कमी आसा. कायदो कानून न्ही मातशें स्ट्रिक्ट आसलें न्ही हे रेपाच्या बाबतीन जाल्यार आयज काल अशें म्हाका दिसता
जे कायदो कानून रेपाचे अगेन्स्ट कायदो कानून सपोज स्ट्रिक्ट असले न्ही जाल्यार फाल्यां म्हाका अशें दिसता की कोण अशें करचो ना काम हय का न्ही. सो जेन्ना कळ्ळें न्ही बाबा ह्या मनशान रेप केला किंवा वायट काम केलां तेन्नाच ताका मारून उडोवंक जाय. जाल्यार फाल्यां लोकांक मातसो भंय आसतलो. ते बी कशें मारून उडोवंक जाय तेन्ना अशें लोकांच्या हातीन दिवंक जाय आनी तांकां मारून उडोवंक जाय. जाल्यार फाल्यां तांकां भंय आसतलो दादल्यांक. नाजाल्यार आतां भंय ना. आतां पळय कितले इन्सिडंट जाल्ले आहा. निर्भया कांड बीन ते जाल्लेले आसा ते आनी हॉरिबल सामकें कितें सांगू तुमकां आं. तो हांव इतलेंच मागता त्या चेडवाक बेगिनतल्या बेगिनाक म्हणजे जस्टीस मेळो आनी तेज्या आत्माक शांती मेळो. म्हाका दिसता ताका आतां आत्माक शांती मेळ्ळा आसतलें की हें आजून राक्षस आजून जिवंत आहा. सो बेगिनतल्या बेगिनान तांकां फासी जाल्यार कितें आहा तें करून दिवचें हांव इतलेंच मागता. ओके खूब वायट दिसता आतां म्हणजे आतां चेडवांक खंय धाडप भायर शिकपाक धाडप खंय कामाक धाडप कोता आवय बापायच्या मनान एक भंय आसतलो हय करून शिनात. तांकां आतां भंय आसतलो रातचें बाबा कामाक गेले कॉलेजीक गेले. आतां नायट तरी सोडा डे टायमारूच सगळे इन्सिडंट जातात. चोरयो जातात कोणाच्या गळ्यांतल्यान चेन काडून व्हरतात आनी मर्डर जातात रेप जातात. दिसाचें दिसाचें जाता हें. रातचें सोड आतां रातचें कांयच जायना सगळें दिसाचेंच. म्हणजे इतलें आतां भंय ना कोणाक कळ्ळें तुमकां न्ही. लोक सगळें हें कृत्य करता पळय कोणाक आतां भंय पडलेलो ना. तो जे रुल्स बीन आहा पळय ते मातशे खंय तरी कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट हांव कांय उलयना कित्याक ते कितें आतां तुमी पळोवंक घेतले. सो हांव इतलेंच म्हणटा बेगिनच्या बेगीन ताका जस्टीस मेळचें. ओके डॅडीन म्हटलं घालले तरेन ते डॅडीन बरोबर आतां म्हाका लाख आनी करोड चेडवां मेळ्ळा. काल एक म्हणजे तेजो बापूय जे डॉक्टर आहा पळय तेज्या बापायन काल एक इंटरव्यू दिला. आपले एक चेडूं गेला म्हणटा तो. आपले एक चेडूं गेलें पूण आयज म्हाका लाखांनी चेडवां मेळ्ळा म्हणटा. कित्याक ते चेडवाच्या फाटींनी लाखांनी लोक उबे आसा चेडवां उबे आसा. सो असो म्हणटा डॅडी आपूण एक चेडूं गेलें म्हणून आतां म्हाका कांय हें ना फाटल्यान लाखांनी चेडवां उबे आसा. सो ते सगळे चेडवां म्हाज्या चेडवाक जस्टीस हाडून दितले अशें तरेन म्हटलें. सो वायट दिसता या तरी बापायक आवय बाबा पयलीं आमकां दवाखान्यान दुकां येता खबर आहा. सो ताका लागून आतां कशें तेमी दीस काडटले चेडूं अशें गेला ते बी इतले ताका ओके बाबा चेडूं बाबा खंय एक्सिडेंट जावन मेलें एक वेगळी गजाल. पण ताका चेडवाक अशें तडपण तडपण मारून उडयला म्हणजे कितें सांगू तुमकां खूब वायट दिसता. ओके सो शिवनाथान एक आयज रॅली वयतलें हांव. सो शिव बापालो आपूण ते बॅनर करून हाडटा हांव पालो. ओके सो तुमकां ते बॅनर दाखयता हांव. सो शिवनाथान न्ही शिव बापालो आपूण एक 2 बोर्ड करून हाडटा हांव पालो. सो म्हाका कितले आयडियाच ना अशें बोर्डाचे बी तेजे तकलेनी बरें चलता शिवाचे. सो म्हटल्यार आपूण करून हाडटा हांव पालो. सो हें पळयात 2 हाडला पळय. म्हाज्या वांगडा स्नेहा येतले आमचे सकयल स्नेहा म्हजे फ्रेंड ते बी येतले. ताका एक दितले न्ही शिवनाथ ताका एक दिवया. आनी हांगा बरयला स्टॉप वायलन्स अगेन्स्ट वुमन आनी हांगासर बरयला स्टॉप ऑफ वायलन्स अगेन्स्ट वुमन सेम. ओके पिक्चर मातशें डिफरंट आसा. सो शीत जालें करून आनी आतां हांव बांगडे फ्राय करता आनी कढीपत्ता घालून फ्राय केले न्ही खूब बरें लागता. रेशादो लास्ट टायम मम्मी आसतना केल्ले न्ही कढीपत्ता धरून केल्लेले खूब बरें लागलेले. सो ताका म्हटलें आयजूय कढीपत्ता दवरुया आनी फ्राय करया. आनी रेशादो बांगडो न्ही रवा लावनूय फ्राय करतात पण म्हाका न्ही रवा लायलेले चड इतलें आवडना. हय फ्राय केले न्ही खूब बरें लागता. बांगडे फ्राय केल्या उरलेले दवरतले फ्रिजीन. हें पळयात कढीपत्ता घालून फ्राय कर बरें जाता. पूण न्ही काय व्लॉग करूं ना आनी जस्ट आत्तां हांवें व्हिडिओ घातला. ऋत्विक बसला स्टडीज करपाक. यो रे च्या पिवपाक खंय गेलो यो मगे बरें एपळे खावन घे. जस्ट शिव गेल्लो भायर गाडी वॉश करपाक गेल्लो. आयज खूब रश आहा खंय थंय परत येयलो आनी येताना घेवन येयला प्रॉन्स पॅटीस घेवन येयला. हें पळयात प्रॉन्स पॅटीस. भायर सरला आमी 6:30 म्हटला 6:20 जाला. स्नेहाक एक बोर्ड दिला हांवें. अक्षर खेळटा खंय. हो ते की जालते सारखे वायटूच जाला. जस्टीस मेळायला पाहिजे हो की नाही. चल Mr. Sitaram Naik just to come and give a speech. In fact, at that time, I was in the hospital operating. But like when he said, no, you come for this particular cause, I said yes. Without even thinking that today also, I am on call, I am on duty. So I came here. Now about this particular case, what has happened in a part of our country. It has happened in a medical college institution. The attack has occurred
on a working doctor inside the hospital premises. The doctor is a lady. The lady has been brutally raped, and then this particular lady has been murdered. All the investigations are going on. I hope they come to the conclusion as early as possible. For these sections of a community, the medical professionals who are working in and out for the well-being of the society by sacrificing their own personal life. We will pass a message to our government also and the central government that there needs to be a more proactive and there needs to be a more stricter laws to deal with such kind of non-violence against women. So we have new laws in place. Stricter implementation is the need of the hour. So I urge every resident to be a vigilant and proactive in respect of all these activities which are going in around us. And let us take a pledge to save our child, our mother, our wife, and every resident who are the part of this society, also in our office culture and wherever we find. तो जस्ट झाले आमचे टाइम झाला 8 झाली कितले किलोमीटर आम्ही वॉक केले 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर आणि काय कळोंक ना अशें टायर्ड बीन काय जावंक ना म्हणजे जालें एकदाचे ओके तो म्हटले ब्लॉग हांगाच एंड करता आयज नांव बीन काय येना कित्याक व्हिडिओ मातशे व्हडले जातले ओके चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please see you, comment, and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय सो आयज न्ही एक बड्डे आसा ताका विश करया सो नांव आसा जोसे रिडा डी कॉस्टा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें आमी देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे जोसे रिडा डी कॉस्टा इफ नांव बीन चुकलें हांव सॉरी म्हणटा ओके Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय